प्रितीच्या भावान भयणो, एक जेन्ना आमकां कितेंच जाय, एक खंयच्या भुरग्याक कितें घेवंक जाय ओ कितें करूंक जाय, पयले आपल्या आवय लागीं वता. तेच भाशेन जेन्ना एक भुरगो स्कॉलाक वता आनी स्कॉलाचो वेळ सोंपल्या उपरांत एक आवय त्या भुरग्याक रावता, आपलो भुरगो केन्ना येतलो. हेच भाशेन आयज आमी एक आवयची आमी ही काळजाची दोबाची परब समोरुमता. मारयेची काळजाची निस्कोलांक काळजाची आमी दोबाची परब समोरुमता. आमी पवित्र सभेंत जायतीं मारयेची फेस्तां समोरुमतात, पूण आयज आमी मारयेच्या काळजाची परब समोरुमता. आनी हें काळीज जावन आसा एक आवयचें काळीज, आनी आमकां सगल्यांक तें एक नमुनो कसो आमकां दिल्लो आसा. कित्याक ती हुस्क्यान मोगान आपल्या पुताची ती सेवा करता. ती जाणा आपलो पूत देवाचो पूत म्हणून, आनी देवान तिका वेंचून काडल्या आपल्याच्या पुताची राखण करूंक. आनी ती तें कार्य दिल्लें आसा ती मोगान, ती हुस्क्यान घालतेपणीन ती करता. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत पळयलां, जेन्ना भुरगो जेजू जेरुसलेमांतूच रावता, ती ताका सोदून सोदून येतात. आनी जो जबाब जेन्ना तेणी तिका प्रश्न केलो, तो जबाब जेन्ना ती आयकता, तिका ती कांय समजना, पूण ती जाणा देवाचेरच भार धरून चल्ल्यार देवाची येवजण कितें ती ताका सारकी खबर ना. पूण ती जाणा आपणाक देवान वेंचून काडलेली आसा, आपणाचें कार्य आपल्या पुताक, देवाच्या पुताक सांबाळचें. आनी आयज शुभ वर्तमानांत आयकलेलें आसा, ती हें सगलें कितें जातालें ती आपल्या काळजांत दवरताली, ती नियाळ करताली आनी पळयताली, आनी तातूंतूच ती देवाचें सोत पळोवन घेताली. आयज मोगाच्या भावान भयणो, ही परब आमी समोरुमतना आमचे जिविताचेर आमी नदर मारुया. आमी जायते फावटी देव आमच्या जिवितांत येता आनी आमकां एक कार्य दिल्लें आसा आमचें दिसपट्ट्या जिवितांत चलूंक. आमी आमचे जिविताचेर नदर मारुया. मारये भाशेन आमी आमचें काम केलां काय, आमचें कार्य केलां काय, वो करूंक ना जाल्यार देवाचेरूच विश्वास धरून देवाचेरूच पातयेवन, जशें मारयेन आपलो आख्खो भरवंसो देवाचेर दवरलो, तेच भाशेन आमी आमचो भरवंसो धरूंक आमी ह्या मिसाचें बलिदान मागुया. आनी आयज घडये आमी घरा आसतना, देवस्थान बसता आसतना मारयेचोच आदार मागून आमी मुखार वचूंक, ताचोच हात, ताचेच बरोबर आमची भावार्थाची वाट आमी चलुया.